केंद्रीय रस्तो आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या संशोधक विभागान हालींच सादर केल्ल्या अहवालाप्रमाण पुराय देशभरांत जाल्ल्या वेगवेगळ्या एकूण अपघातांनी गोंयच्या अपघातांची संख्या 0.9% आसा। जाल्यार तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश ह्या राज्यांनी अपघातांची संख्या व्हडा प्रमाणात वाडल्या। 2015 वर्सा तमिळनाडू राज्यांत एकूण 70 अपघात जाल्यात। मणिपूर, नागालँड, सिक्कीम, मेघालय, मिझोरम सारकिल्या राज्यांनी मात अपघात कमी प्रमाणात जाल्ले दिसून येता। पुराय देशभरांतले अपघातांचे चित्र पळयतकर गोंयांत जावपी अपघात बरेच उण्या प्रमाणात आसा हें जाणवता। मात फाटल्या कांय वर्सांनी राज्यांत अपघातांची संख्या वाडिल्ली दिसून येता। 2015 वर्सा राज्यांत 100 अपघातां फाटल्यान मरण येवप्यांची संख्या 7.2% दिसून येता। हेच प्रमाण ही संख्या 2014 वर्सा 6.9% जाल्यार 2013 वर्सा 6.2% आशिल्ली। 2015 वर्सा गोंयांत एकूण 4,338 अपघात जाल्यात, जाल्यार 2014 वर्सा अपघातांची संख्या 4,229 आशिल्ली। 2015 वर्सा ह्या अपघातांनी 311 लोकांक मरण आयिल्लें, जाल्यार 2014 वर्सा 290 लोकांक। ह्या अहवाला प्रमाण रस्तो अपघातांत चड प्रमाणात वाहन चालकांचे त्या वेळाचे निश्काळजीपणाचे चित्र स्पश्ट दिसून येता। मात हालीं राज्यांत अपघातांचे प्रमाण कमी करपाक येरादारी अधिकारी आनी नागरिकांचे एकवटान केल्ले यत्न दिसून येता। ह्या खातीर राज्यांत हेल्मेट सक्तीचो उपक्रम सरकारान यशस्वीपणान राबयल्लो आसा। निश्काळजीपणान गाडयो चलोवन जाल्ल्या अपघातांची नोंदणी फाटल्या वर्सांनी पुलिशेन जाल्ल्यो पळोवंक मेळटा। राज्यांत रस्तो सुरक्षा मोहिमेच्या निमतान तशेंच वर्सभर येरादारी सुरक्षेची काळजी घेवप जाता। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।